इथेनॉल प्रकल्पा खातीर मुखेलमंत्र्याची भेट घेतले. प्रकल्पाचे धोरण सारके स्पष्ट करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी संजीवनी कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांनी दिल्या. आयतारा संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाल्ल्या सभेत ऊस उत्पादकांनी हो इशारो दिला. आमकां विश्वासात घेतल्या बगर सरकाराक आमची जमीन हडप करपाक दिवचे नात आनी गरज पडली जाल्यार न्यायालयांत वतले अशें ऊस उत्पादकांनी स्पश्ट केलां. आता मी परत एकदाच गव्हर्मेंटाक मेळटले सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करतले आमकां इथेनॉला विशयी तुमी कितें तें सांगा आनी आमकां भितरले ते सूक्ष्म करा. तेच्या नंतर आमी परत येवन तेजे उपरांत आमी सरकाराक म्हणजे शेतकरी परत मिटींग घेतले जनरल बॉडी आनी तेच्या नंतर आमचो फुडलो ठोस कितें पावल आहा तें आमी फुडें घेतले. मॅडम सर पयलीं आमकांय पयलीं फोन जाल्ले पूण आतां आमी थोडे जाणून घेतलेले आहा. जागो हो प्रत्येक आमकां विचारांत आमकां कळयलें आपण आज जनरल बॉडी सांगला ताज्या विशीं परत आतां एक निर्णय घेवया म्हणून पयलीं आमी इथेनॉल वचून घेवया आमी कोर्टान वचपाची तयारी करुया म्हणून सांगला. हेजे त्या प्रमाणे आमी वचपाचें आतां चल्लां. आज पासून ही खरी म्हणजे इथेनॉल जावपा खातीर निरंजन सावयकराचो फूल सपोर्ट आसा. ताका जर गव्हर्मेंट साथ दिना जाय कित्याक म्हाका जर दिसता की गव्हर्मेंटान जी आतां इथेनॉल जावपाक 3 वर्सां कित्याक लागलीं भायल्या देशांनी इथेनॉल जावपाक 1 वर्स कित्याक लागना आनी हांगा 3 वर्सां कित्याक लागलीं हेंच कळना आमकां. आनी आमची जी हें आसा ती जमीन भायल्या तीच आसा. म्हाका खूब जाणांनी विचारलें जमीन तुमी दिता हें करता तुमी भागीदार आहा भितर आमकांय हें जालें आमकां काय खबरूच नासता भितर आमकां कमिशन ना काय ना तरी आमी बेश्टो आमचेर आरोप येता म्हणून आमी आज उलो मारलो शेतकऱ्याक तुमी कितें तें ठरवया आमी कितें करूं ना म्हणून शकूं नाका म्हणून. तेन्ना आयज आमी सरकार कडेन उलयल्यात शेतकऱ्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो आहा. तेन्ना फुडें मार्गदर्शन कितें करपाचें एकदांच आमी आतां फक्त गव्हर्मेंटाक वयतले तेच्या फुडें गव्हर्मेंटाक वचपाचें ना आनी तेन्ना यस ऑर नो कितें पळोवपाचें नाल्यार फुडलो रस्तो आमचो जाल्लोच आसा. कितें निर्णय घेतला तुमी समज जर सरकारान ना म्हणलें तुमकां जाल्यार सरकारान ना म्हणलें जाल्यार आमचो फुडलो निर्णय जो आसा तो रस्त्यार वचपाचें तेच्या शिवाय पर्याय ना. कित्याक आमी प्रत्येक वेळा रस्त्यार भरल्या शिवाय सरकार आमचें कांय मान्य करिना हें आमकां जाणून